मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू लोकांच्या सम्या लागीं जुवां विशीं उलयत आसतना अशें म्हणा लागलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, मनीस जावन जल्मल्ल्या मोदे स्थानीक दातार जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गेच्या राजांत कनिश्ट आसलो सयत ताजे प्रास व्हरतो. स्थानीक दातार आयिल्ल्या काळांतावन आज पर्यंत सर्गेच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांच्या काळा पर्यंत घडोवन आसलेलें तें सर्व प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें. आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार तोच तो येवचो आसलो एलिया. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जावंक साक्षी देवाची वाट ती आमकां कुरपेची. जावंक साक्षी देवाची वाट ती आमकां कुरपेची. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हर एकल्याच्या जिवितांत संतोष आमी अपेक्षिता. जर तर जिवितांत कश्ट आयले तर बुजवणेची थोडी 4 उतरां. थोडी वर्सां आफ्रिकाच्या तांझानियांत हांव वावर केल्ल्या वेळार आमकां शिकोवन दिल्लें पयलें तें उतर. आमकां सांगिल्लें आमच्या मलगड्या ह्या जाखांनी, थंय आसल्या जाखांनी, जर तर कोणाक तुमी पळयल्यार काम करचो जावं दी, पडुल्लो जावं दी, कसलोय जावं दी, पोले हो शब्द तुमी सांगूंक जाय. पोले म्हळ्यार आय एक्सप्रेस माय सिंपथी. जर तर कोणी काम करताय जाल्यार हांवें सांगाचें, पोले नाकाजी, तूं काम करनासाय, आय एम विथ यू, आय फील सिंपथी फॉर यू. जर तर कोणाच्या घरा मरण जालां, पाटी तोच शब्द पोले. जर तर कोणी सोलोवन येतात, पोले. कोणी वजे वोवून येतात, पोले. कोणी जाल्यार खेळोन आसात, पोले. कोणी जाल्यार पडल्यार, पोले. जर तर तूं पाशार जाताय हो शब्द सांगनासतना पाशार जाताय तर तूं त्या व्यक्तींचें गण्य करिनाय. तांणी जिवंत आसात गी मेल्यांत गी म्हणलो खंत आनी हुस्को तुका ना. त्या देखून पयलो शब्द जाणा जावंक जाय पोले. आनी जर तर पोले सांगल्यार सक्कडी जालें, व्हेरी हॅपी. जर तर तो शब्द चुकलो तर सक्कडी पाड. हर एकलो मनीस समाधान आशेता. समाधानाची बुजवण्याची 4 उतरां हर एकलो व्यक्ती आशेता. जर तर म्हज्या जिवितांत कश्ट आयल्यार तर, म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत कश्ट आयल्यार तर हांवूय आशेता बुजवणेची 4 उतरां. जर तर हांव जिवितांत चलवून गेल्यार हांवूय आशेता म्हज्या इश्टांत हांव बुजवणेची ती 4 उतरां. जर तर घरा बायल काम करता, 12 वर्सां जावन काम करता, आशेता आपल्या गांवांत एक बुजवणेची, संतोशाची, समाधानाची 4 उतरां. काम कितलीय करूंक तयार आसात घरांत आपल्यो स्त्रियो, पूण एक बरी बुजवणेची 4 उतरां, समाधानाची 4 उतरां हर एकलो आशेता. जर तर हाचे पयले वाचपाक आमी नदर मारल्यार असलीच बुजवणेची थोडी उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. तर आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी एक नदर मारया. आनी हांगासर आमकां कळोन येता एक ध्येय जावंक आमी साक्षी देवाची, थवड वाट ती आमकां कुरपेची. जर तर इजाया प्रवादीचो ग्रंथ तुमी उक्तें केल्यार आज इजाया प्रवादीचो ग्रंथ ಒಟ್ಟುದಂತೂ 66 अध्याय आसात, 66 चॅप्टर्स. आनी सबार फावटी आमी चिंतचे आसा इजाया प्रवादी म्हळ्यार एकलो व्यक्ती. हांवें तशें चिंतलें, इजाया प्रवादी एकलो व्यक्ती न्हय. जर तर इजाया प्रवादीचो ग्रंथ आमी उक्त करून पळोवंक गेल्यार थंय 200 वर्सांचो इतिहास आमी पळयता. 200 वर्सांचो इतिहास. आनी त्या देखून थोडे देवशास्त्री सांगतात
इजाया प्रवादी एकलो न्ही, ते एक जण इजाया प्रवादी आसात. जावंक पुरो तांणी सांगचे सारकें. पयलो इजाया प्रवादी अध्याय 1 तावन अध्याय 39, चॅप्टर 1 to chapter 39. आनी ह्या 39 चॅप्टरान 39 चॅप्टरान आमकां पळोवंक मेळटा कशें बाबिलोन घरांनी येवन इस्रायल घरांक बंदेक तांणी व्हरतात. कितें जालें कारण, कित्याक लोक बंदडेक गेलो, खंयचे रितीर तांणी देवाक नेगारलें, ह्या विशयांत बरयल्लें आमी पळयता. आनी अध्याय इजाया प्रवादीचो अध्याय 40 तावन 55, चॅप्टर 40 to 55. आमी हाका सांगता दुसरो इजाया प्रवादी. आनी हांगासर आमी पळयता इस्रायल घरांची सुटका, बेबिलोन तावन इस्रायलाक फाटी येवची. आनी उपरांत तिसरें अध्याय 56 तावन 66, अध्याय चॅप्टर 56 to 66. हांगा आमी पळयता देवाचे राज, मसायनिक किंगडम, देवाचे राज खंयचे रितीर देव इस्रायलांत स्थापीत करूंक आशेता, ह्या विशयांत आमी समजणी जोडटा. त्या देखून इतिहास पळोवंक गेल्यार 200 वर्सांचो अवधी आमी पळयता. आनी आयचे पयले वर्साप आमी वाचले जावन आसा इजाया प्रवादीच्या ग्रंथ अध्याय 43 वळ 13 तावन 20. ह्या थोड्याच वर्सस और वाक्याने कितें सर आसा. देव आज इजाया प्रवादीच्या मुखांतर लोकांक बुजवण्याची उतरां सांगता. कसली ती उतरां? हांव तुमकां सुटका दितलो, तुमकां पुनर एक राज जावन हांव स्थापीत करतलो, तुमच्या मदें शांती येतली. वळ 18 उपरांत सांगता आदलें कितें जालां तें विसरून सोडा, दुखेची तुमची काणी, दुखेची तुमची जिणी जिवीत तें विसरून सोडा. आज हांव तुमच्या संगता आसा, हांव तुमकां आशिर्वाद दितां. पूण हाच्या पयलें एक निचेव आनी निर्धार इस्रायल लोकांनी घेवंक आसा. जर तर वळ इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 43 वळ 10 आमी वाचूंक गेल्यार आमकां अशें सांगता, तुमी म्हाका म्हजो देव म्हणून स्विकार करूंक जाय. तो वळ हांव तुमकां रक्षण दितलो. जेन्ना तुमी म्हाका तुमचो देव म्हणून स्विकार करतात, तो वळ हांव तुमकां रक्षण दिता, हांव तुमकां बुजवण दिता, हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. आनी तुमच्या जिवितांत बरेंपण जातलें. तुमचें फाटलें जिवीत विसर सोडा आनी तसलें जिवीत तुमकां येवचें ना. पूण तुमी पयल्या सुवातेर म्हाका तुमी स्विकार करूंक जाय. तो वळ हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. कित्या खातीर देव हे कंडिशन लोकांक सांगता. इजाया प्रवादी पळयता ताच्याच लोकांक बेबिलोनांत आशिल्ले. बेबिलोन म्हळ्यार आतांचो इराक आनी इजिप्ट, इराकाचो गांव. थंयसर बंदीवान जावन आशिल्ले. 7 वर्सां तांणी थंय जियेल्ले. सुमार 200 वर्सां जागी चड थंय आशिल्ले. तो वळ थंय जियेत आसतना त्या लोकांची संप्रदाय आनी स्विकार केली. त्या लोकांची भास ह्या इस्रायल घरांनी स्विकार केली. तांच्या मदें दुसऱ्या राष्ट्राच्या चेड्या लागीं काजर जावचे संप्रदाय तांणी प्रारंभ केली. तशें मात्र न्हय, समाजान जिये सर्वांक आसो देव एकच, कोणी जावं दी देव, तोय हो देव, होय म्हजो देव, सकडी म्हजो देव, अशें इस्रायल घर नीज देवाक सोडून उरल्या देवाक आराधन तांणी करूंक बैसरतात. आनी हें पुरो पळयल्लो इजाया प्रवादी देवाचे उतार ताका येता आनी सांगता, हांव तुमकां सुटका दितां. पूर कंडिशनल बेल आमी सांगता, कंडिशनल बेल. तुमी म्हाका तुमचो देव जावन स्विकार करूंक जाय. तो निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 वळ 5 अशें सांगता, हांव जावन आसा एकलोच तूं देव. आनी जर तर तुमी दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेल्यार म्हाका मोसोर जाता. आय एम ए जेलस गॉड. दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचूंक ना, हांव मात एकलोच देव. त्या देखून दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेल्ल्या लोकांक देव फाटी हाडूंक आशेता आनी सांगता, हे कंडिशन तुमी करी जाय. तो वळ मात्र हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो, ना तर आशिर्वाद हांव तुमकां दिवचो ना. आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम्स आसात गी, आमच्या जिवितांत कश्ट आसात गी, आमच्या जिवितांत सलवणी आसा गी. खंडीत जावन ह्या सर्व सवालांक जबाब जावन आसा.
हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसात, हर एकल्याच्या जिवितांत सलवणी आसा, दूख आसा, पिडाशिडा आसा. तर हाका कारण कितें? सर्वाक देवच कारणगी. म्हज्या प्रकार ह्या सर्व कश्टांक वा दुखीक 3 कारणां आसात. आनी पयलें कारण जावन आसा म्हजें चॉयस. हांव कितें विंचतां, म्हजी विंचवण जावन आसा पयलें कारण. कसली म्हजी विंचवणी? साबार रितीची पिडाशिडां येतात म्हज्याच विंचवण्या निमती. जायते रितीची कॅन्सर पिडा आसा म्हज्या विंचवण्या निमती. जावंक पुरो म्हजें पिवणें, जावंक पुरो हांवें खावचें खाण पिवन, जावंक पुरो हांवें जिवंचो जागो विंचवणी केल्ली हांवें देवान न्ही. जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत थोड्या विंचवणी हांवें केल्या. म्हज्या घरच्यांनी सांगून आसंक पुरो हो चेडो तुका नाका, काजर जायनाका, पूण आज हांव चलवल्या. जावंक पुरो हे चेडवा कडेन काजर जायनाका म्हणून म्हज्या घरच्यांनी सांगलें, पूण विंचवणी म्हजी आज हांव चलवलां. कारण हांव देव न्ही, देवसार न्ही, कारण हांवूच म्हजी विंचवणी. आनी म्हजी विंचवणी हांवें सारकी करूंक जाय. दुसरें जावन आसा देवी थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट धरता. देवी थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमची परीक्षा करचे खातीर, आमकां परिशुद्ध करचे खातीर कश्ट धरता. खुर्सार काडूनच तूं जेजू क्रिस्तान प्राण दिवन आमची सोडवण केल्ली. थोडे फावटी देव आमच्या जिवितांत कश्ट धरून आमच्या पातयेचो परीक्षा करता. त्या देखून थोडे फावटी कश्ट देवा तावणी येतात, पूण हाजो आशिर्वाद, पूण हाजे परिणाम जाय केवल म्हजी पातयेणी, म्हजो बरवसो देवा लागीं आसचो. आनी तिसरें, थोडे फावटी थोडे कश्ट देवसारा तावन येवंक पुरो. जर तर आमी जोब प्रवादीचें पुस्तक आमी वाचूंक गेल्यार जोब प्रवादीक सर्व कश्ट देवान धाडले न्ही. देवानच देवसाराक परमिशन दिल्लें, कितेंय ताका उपाद्र कर. देवाक पातयेणी आशिल्ली. जोब ताजी पातयेणी ताजो बरवसो सांडचो ना, कित्याक सगळो संवसारार जोब तसलो बरो व्यक्ती ना. तो व्हड देवसार देवाक पंतवान काल सांगता, तुवें ताका आशिर्वाद दिल्यार कोणीय तुका आर्गां सांगता, ताका जिवितांत कश्ट दी पळय, तो व्हड कळटलें. तो तुजे विरोध उतरां उलयतलो, तुजे विरोध येतलो, तुज्या पातयेणी तावन पयस वेतलो. ताका देव ताका सांगता, देवसाराक सांगता, तूं कश्ट दी, पूण ताजो जीव काडचे अधिकार हांव तुका दिना. तर हर एकाच्या फाटल्यान जर तर म्हजी विंचवणी सारकी ना, तर हांवें म्हजी विंचवणी तिदवी जाय आनी विंचवणी हांवें सारकी करी जाय. तो व्हड म्हाका बरेंपण लाभतलें. जर तर देवा तावन म्हाका कश्ट आयले तर खंडीत जावन म्हजी पातयेणी आनी म्हजो बरवसो दृढ जाय जे देवा थंय. कित्याक ताज्या निमती देव म्हाका बरें करूंक आशेता, म्हाका परिशुद्ध करूंक देव आशेता. आनी तिसरें, जर तर म्हजी कश्ट आनी दूख सैतानांत आयला तर देवा थंय हांवें बरवसो सोडूंक जाय, दुसऱ्या फाटल्यान धांवचें न्ही. तर क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचेर एक आमी नदर मारया. म्हाका एक सवय आसा, वेहिकलाच्या मुखल्यान आनी फाटल्यान वाचची. सडावत क्रिस्तांवांचें वेहिकल जाल्यार मुखार एक कुरीस आसता, नाजाल्यार जेजू बाळकाचें एक इमाज आसता, नाजाल्यार कोणी जाल्यार सांता भोगताचें एक इमाज आसता. वयर थोडे फावटी बरोवन आसतात सांतांचीं नांवां वा जेजू बाळोक, तशें बरोवन आसता. खुशी जाता, क्रिस्तांवांचें वेहिकल म्हणून कळटा. थोडे फावटी ताज्या फाटल्यान एक फिलॉसॉफी आसता, थोडी उतरां बरयतात, थोडे बरीं उतरां. पूण थोडे फावटी म्हाका साजप जाता क्रिस्तांवांच्या वेहिकलांत फाटल्यान स्वामी खरोगज्जा, खंय जावन आयलो हो नवो देव. पाद्रेबांनी दिल्लो न्ही, इगर्जेतावन आमी घेतिल्लो न्ही, तर खंय जावन आयलो हो देव. थोड्याच म्हयन्या आदीं आमचे अंगडी पुजा, आयुध पुजा जालें. क्रिस्तांवांची वेहिकलां पळया तुमी, तशीं निशीन येताना लिंबो मिरसांग पुरो उमकळोन आसता, खाली सरबत करूंक इमकळना. खंयचो देवाक आमी 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 आराधन करचें? एका निजा देवाक गी. जर तर देवाचें बेसांव आमचेर मेळाचें तर त्या देवाक साक्षी जावन आमी जिवंक जाय. हो लिंबो आनी मिरसांग खाल्याक
सरबत करून पिवंक गिमांत आमचो भावार्थ खंय आसा? आमी निजा देवाक मान दिता उंगी, निजा देवा फाटल्यान आमी वेता उंगी, त्या निजा देवाक आमी साक्षी जाता उंगी म्हणल्यार आमी विचारूंक जाय. कितले फावटी आमी काम करच्या जाग्यार वा आमच्याच आंगडीनी घंट मारून पुजा आमी करिना. थोडे आमकां फादराबाग आमकां थोडी पिसाय आसता, घरा खंय रिगल्यार वयर पळोवचें न्ही. मनशांक पळयल्यार कळटा, वयर पळयल्यार ताज्या की बरें कळटा. बागला कडेन वयर थोडे फुडें उमकळोन आसता. मिठाई लाडू न्ही वयर उमकळोन आसता, थंय हांगा पुरो उमकळोन आसता. थोडे फुडें क्रिस्तांवांची घरां हप्त्यांत 4 दीस मिसाक येतात. सुखान आसतना जेजू बाळकाचो तेर्स करतात आनी हांगासर ब्रेस्तारा येजेस बा भूंय कंपनी आयल्यारी आवड आयल्यारी ब्रेस्तारा दीस कार्मेल गुड्याक येजेस जेजू बाळकाचे ते एक मीस आनी नव्यान सुकोवंक ना. पूण घरा थंय हांगा पुरा ट्यूबलायट बरी उमकळोन आसता. थंय आमी खंयच्या देवाक आमी आराधन करता. जर तर देवाचें रक्षण आमकां मेळोवंक जाय तर, जर तर देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळोवंक जाय तर, जर तर देवाचे बेसांव आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भुरग्या बाळांक मेळा जाय तर देव आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता, तुवें म्हजो साक्षी जाय जय. यू हॅव टू बिकम माय विटनेस. ओनली देन आय विल ब्लेस यू. कंडिशनल ब्लेसिंग. तूं म्हजो साक्षी जाल्यार मात्र हांव तुका रक्षण दितलो, बेसांवां दितलो. तर क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जिवितांत आमकां बेसांवां जाय गी, जिवितांत आमकां देवाचें रक्षण जाय गी, जिवितांत देवाची ती समाधानाची 4 उतरां आमकां जाय गी. त्याच याकांनी जा देवाक मान दिवंक आमी शिकया, त्याच याकांनी जा देवाक आराधन करूंक आमी शिकया, त्याच याकांनी निजा देवाक नमन करूंक आमी शिकया. तो वळ देव आमचो हात धरून आमकां चलयतलो. अंतकाराच्या वाटेर आसल्यार आमकां तो सोडचो ना. पोरण्या चल्ल्यांत आमी पळयता तेगा जाणा तरणाट्यांक उज्या घाल्लें, कित्याक तांणी बाबिलोनाच्या रायाक मान करूंक आराधन करूंक तांणी तयार नातले. बाबिलोनाच्या देवांक आराधन करूंक ते तयार नातले. ते जावन आसा सद्राक मेशाक आनी अबेदnego. तो वळार आयज सांगता वसा ह्या तेगांक घाल्लो उज्यान घाला. त्या तेगांय तरणाट्यांक उज्या घालें. पूण थोड्या वेळा उपरांत पळयतना ते तेग न्हय 4 जाण आसले. राया काजा पळय चवथो मनीस कोण? राया काजा पे तेगी जण उज्यांत आसा जाल्यार तांचे एक कॅसपुणी कित्याक उलपोन वचोनात. हो जावन आसा आमचो देव. जर तर देवाचेर म्हाका फातयणी आसा, देवाचेर म्हाका भरवंसो आसा, त्या सियाकांनी त्या देवाक हांव मान दितां. म्हज्या जिवितांत कितले कश्ट आयले रे व्हडणी, त्या देवाक मात्र हांव फातयेतां. तो वळू तोच देव म्हजो हात धरून म्हाका चलयता. कश्टाच्या वेळार जाल्यार तो म्हजो हात सोडिना. त्या देखून क्रिस्ताचे देव म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, याकांनी त्या देवाक मान करूंक आमी शिकया. संवसारांत जायते बऱ्यो वस्तू आमकां दिता. संवसार जायत्यो बऱ्यो समाधानाच्यो खुश करच्यो संगती आमकां दिता. पूण देवाच्या की व्हड संवसार कितेंच दिवंक शकना. देव सगळो व्हडलो, सगळो रचणार, सगळ्या संवसाराचो आनी सर वस्तूंचो. त्या देखून देवा क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या न्हू, देवाक कालती मान जावन जियेवया, त्याच देवाक आराधन करया. जर तर आमच्या घरांनी कितें उमकळोन आसा तर आज मीस जावन गेल्ले वरीन तें कांड उलपया. तुमकां तें बेन दिसता, भिरांत दिसता तर कोणी एका येजाका कापया, आमी येता. ते कद्दी व्हडली पोटली जाल्यार भियेनाकात, आमी उलपयता. त्याच याकांनी देवाक मान दिवया. आनी तुमच्या वैकलाक ते लिंबू आनी मिरसांग उमकळोन आसा तर ते कांड म्हाका दी, हांव सरबत घेवन पियेता. थोडो आतां गीम स्टार्ट जाला, थोडे फुडें दगिली चड आसा, सरबत घेवन हांव पियेता. कांय तुमी भिवोवची गरज ना, म्हाका कांयच जावचें ना. त्या देखून एकाच निजा देवाक मान दिवया आनी ताजे आशिर्वाद आमी सोडून घेवया.